जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं, तुज्या परजळीक मुखामोळाची दिश्ट आमचेर फांकूं। हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळी जावं, सौराष्ट्रा तुजी सोडवण वळखून घे। देवा सौजनांगा तुका वाखणू, सौराष्ट्रा तुजी स्तुती करूं। तूं तांची राजवटकी न्यायनिती परमणे करताय, देसां भासांच्या लोकांक शाभितायेन चलयताय। सांगाता मागया बेसावांत सोडया, सांगाता मागया बेसावांत सोडया ह्या नांवा खाल दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान आयोजन केल्लें हें मागणें आज आमी हांगासर सुरवात करूंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता। मोगाच्या दिव्यवाणी लाईव्ह वीक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम। आज आमच्या चॅनलाद्वारे आरंभ जावचें हे मागणें सांगाता मागया बेसावां जोड्या भोव आपुरबायेचें मागणें। आज तुमी संवसाराच्या विविध गांवांत संवसाराच्या विविध देशांत ह्या मागण्यांत सहभागी जावंक आतुरीत जावन आसात आनी तशें सबार जण ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जावचे खातीर तांची तेसावां आनी मागणी तांणी येदोळूच तांणी दिवन धाडल्यात। तर तुमकां समेस्तांक परत एक पावटी सर्वेस्पर देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां आनी ह्या आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक हांव मोगाचो स्वागत मागतां। तर आयचे हे भोव आपुरबायेचें वर्तें कार्यक्रम सोम्याच्या उतरासवे आमी आतां आरंभ करया। सा मातेवाचो वांजेल अध्याय 15 21 ते 28 पर्यंत। कानान गार्न स्त्रियेचो भावार्थ। उपरांत जेजू तांचो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो। तेदवा त्या गांवांतली एकली कानानगार्न स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर। म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा। पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणलें ना। थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका तितकेशें धाडून सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता। जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला। ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा, म्हाका पाव। पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्याक दिवचो सारकें न्ही। ती म्हणाली, ते नीज धन्या। तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही। हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं। आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली। देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता। मोगाच्यानो, भोव आपुरबायेचें घडीत पवित्र पुस्तकांत आमी आतां आयकलें। कानान स्त्रियेचो भावार्थ, ह्या कानानगार्न स्त्रियेचो भावार्थ। वय मोगाच्यानो, आमी जाणां भावार्थान मागल्यार आमकां कितेंय मेळटा। पूण आमचें मागणें कशें आसता
आमच्या मागण्यांत भावार्थ कसो असता. आजकाल आमचे मागणे रेडीमेड मागणे जाला आणि एकदम सुपर एक्सप्रेस मागणे जाला आणि आमकां रेडीमेड फळी जाय पडटा. पूण या पवित्र पुस्तकाच्या वाक्याचेर आमी नजर घाली जाल्यार जेजूचो परीक्षा करचो स्वभाव आमी हांगासर जाणा जाता. जेजू सर्व जाणा, ताका सर्व कळीत जाल्यार कानानगार स्त्री ताच्या लागीं येता आणि आपल्या दुवेच्या विशयांत ताच्या लागीं परतून मागता. पूण जेजू तिची परीक्षा करच्या खातीर तिका गणनेच करिना, तिका गुमान दिना. पूण ती स्त्री वगे रावना. परत आणि परत परत आणि परत सोम्याक ती आपल्या दुवेक बरो कर, आपल्या दुवेक बरो कर म्हण जेजू लागीं परतून मागता. हे घडीत देखले आपोस्तल एक किरी जातात आणि सांगतात तिका एक पोटी धाडून सोड, तिका एक पोटी धाडून सोड. तवळ जेजू सांगता मेजा वयले उंडे काडून सुण्याक घालिना. हे परीक्षा करच्या निबानस जेजू तिका सांगता मेजा वयले उंडे काडून सुण्याक घालिनात. पूण ती स्त्री आनीकी खालती जाता आणि सांगता सोम्या मेजा वयले उंडे नातल्यारी वडना, सकल पडचे कुडके तरी आपणाक दी. वय मगाच्यान हो जावन आसा नीज भावार्थ, हो जावन आसा खरो भावार्थ. आज आमी खंयचेय मागले कुडले आमकां जायचे, पूण आमकां खंयचेय मेळनातले कुडले आमी भावार्थ सांगता. आणि सोमी कित्याक आमकां अशें इन्कार करता, आमी मागल्ले सोम्याक आयकना कित्याक, आमकां कित्याक सोमी कान दिना, आमचे मागणे कित्याक आयकना, आमी मागल्ले कित्याक मेळना म्हण सांगले आमी दुर्साताव आणि क्रमेण आमचो भावार्थ दंडळता आणि आमी भावार्थाचो आमच्या भावार्थाची वाट सोडून अन्य वाटेर चलोवन परत पातकांत आणि कश्टा नश्टाक आमी वळख जाता. पूण आयचे वचप आमकां भोव आपुरबायेन सांगता जे कितें आमी मागता. कानानगार स्त्रियेचो तोच स्वभाव पळया. एक पोटी मागले, दोन पोटी मागले, कितलेशे पावटी मागले जावंक पुरो. कितलेशे पावटी तिणें जेजू कडेन मागले आणि हें पळोवन शी सांगा लागले ती आमकां किरी करता, तिका हांगातून दांड सोड. पूण जेजू आनीकी परीक्षा करचे रितीर तिच्या लागीं उलयलो आणि निमाणे तिची ती भोव आपुरबायेची खालतेपणाची उतरां ताका भोव पसंत जाली आणि त्याच घडये सोम्याच्या उतरा प्रकार तिची धू बरी जाली. आमी हांगासर आयल्या विविध मागणी काणयो बरे जावचे खातीर, बरेपण सोडचे खातीर. पूण एक पावटी मागता, दोन पावटी मागता, तीन पावटी मागता, मेळनातले कुडले आमच्या जेजूक, आमच्या सोम्याक आमच्या मागण्या आयकूंक टायम ना म्हणटा आणि पाट घालून चलते रावता, निराशी जाता. देखून आज या अपुरबायाच्या वांजलाच्या उतरांचेर आमी आमची नदर खंचोवया. ही भोव अपुरबायाची उतरां आमच्या काळजांत आमी रोंबोवन घेवया. सोम्यान 2000 वर्सां पयलें सांगली ती भोव अपुरबायाची उतरां अजुनूय आयच्या काळाक आमच्या जिविताक ती प्रस्तूत जावन आसात. सोम्याची देख आमी काण घेवया. त्या कानानगार स्त्रिये बरी खालतेपणान थिरासणेन मागया 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 आनी सोमी आमकां बरो करतलो. सांगाता मागया बेसावा जोडया. मोगाळा सोम्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाद्वारे मांडून हाडल्या सांगाता मागया बेसावा जोडया म्हणल्या मागण्या वेळांत आमी वांटेनी जावन आसा. आमचे संगी संवसाराच्या विविध गांवांनी आमचे भाव भयणी सर्वां खातीर मागोवंक आयते आसात. गल्फ, इस्रायल, UK, स्टेट्स, बॉम्बे, गोंय, कर्नाटका आणि इतर गांवांत आवन ह्या मागण्यांत वांटो घेवच्या सर्वां खातीर आमी तुजे लागीं मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. मोगाळा जेजू या अपुरबायाच्या मागण्या वेळी सर्वांचेर तुजी कणवाळ्याची दिश्ट घाल. आज सगळो संसार भिरांतेच्या वातावरणांत आसा.
मारेखार पिडे वरवीं आमी कश्टांत आसां. सबार जाणांनी तांच्या मोगाच्यांक वगडायला जेजू. तांची तूं बिरमोत पाव. सरल्ल्या कुटुंबादारांक तुज्या वेंगेंत सासणीक विशेव दी. मोगाळा सुम्या ह्या पिडे खातीर वावुरच्या धाकटेर, नर्स, सिबंदी, सरकार, पुलीस, स्वयंसेवक आनी संघ संस्थांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. सोम्या जेजू, दिव्यवाणी लाईव्ह वीक्षण करनासच्या सबार भावा भयण्या खातीर आमी मागता. आज एका काळजाचे आनी एका मनाचे जावन तुजी महिमा गाजोवंक आमी हांगासर जमल्या. आम्हा सर्वांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. आमी सर्व आमच्यो विनवण्यो घेवन तुजे समोर हाजीर जाल्या. हे चॅनल पळोवच्या सर्वांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. ह्या चॅनलाद्वारे तुझे उतार संवसाराच्या मुल्या मुल्यार वचून पावोवन दी. इटाळ जाग्यार पडिल्ल्या बियां बरी ते हजारो वांट्यांनी फळ दिवन दी. सर्वांक तांच्या जिणयेंत सर्व बरें हाडून येवन दी. मोगाळा सोम्या, आज आमी शांती समाधाना खातीर मागता. तुज्या कणवळायेची दिश्ट मनशा कुळाचेर फांकय. अशांती, द्वेष, हगे, दुस्मनकाय आनी मोसोराच्या उज्यान जोळोन आसच्या समाजाचेर तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे समाधानाचे वारे वाळय. सर्वांनी शांती समाधान राज करून दी. सर्वांनी मोग आनी बांद बंदवपण रुसा जावन दी. आनी अशें सर्गींचे राज आमचे मदें स्थापीत जाव म्हूण आमी मागता. आमेन. मोगाच्यानो, सांगाता मागया बेसांवां जोडया ह्या भोव अपुरबायेच्या विशेष मागण्या वेळार सबार जाणांनी तांची तेसावां आमकां पाठयल्यांत. आतां ती तेसावां हांव तुमचे मुखार दवरतां आनी प्रत्येक जावन आयच्या ह्या घडये आमी कोणा खातीर मागता म्हूण बसयला तांकांय आमी आमच्या मतींत हाडया आनी ही तेसावां कोणे आमच्या लागीं धाडल्यांत तांचे खातीर आमी आतां मागया. मुंबय तावन लविना क्रिस्टीन डिसोजा प्रत्येक सावन मतीच्या समाधाना खातीर तिणें विणवणी केल्या. शिरांच्या अस्कतकाये खातीर आनी तिका दिल्ली वखदां खंयच्याय रितीर परिणाम जायनात आनी ती डाक्टरान दिल्ली वखदां तिका परिणामकारी जावचे खातीर विशेष रितीर मागोवंक मानेस्तीन लविना क्रिस्टीन डिसोजा मुंबय तावन विनवणी करून आसा. गोंयांत तावन डेझी फर्नांडीस आपल्या भावाक बरीशी एक सैरीक मेळोवंक मागचे खातीर ह्या मागण्याच्या वेळार आमचे संगी ती आसा. आनी तशेंच मानेस्तीन रिटा कुटिनोय आपल्या भावाक बरी सैरीक मेळोवंक ती आमचे संगी ह्या मागण्यांत सहभागी जाल्या. बेंगळूर तावन सुमा आपल्या कुटुंबा खातीर आनी तशेंच भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आनी पतीच्या कामा खातीर मागोवंक विनवणी करनासा. आमचे सर्वांचे मागणे तांच्या कुटुंबांत सर्व बरेपण हाडून दी म्हूण आमी आशेवया. बेंगळूर तावन परमेश म्हणल्यार एका भावान मागण्याची गरज उचारल्या. ताका स्पायनल कॉर्ड समस्या आसात. तो न्हिदले कडेच आसा आनी चड पिडेस्त जावन आसा. देवाचे उतार ताणें आयकलें आनी ताणें एक मेसेज धाडल्या ताचे खातीर मागोवंक. स्पायनल कॉर्डाच्या ह्या ताच्या प्रॉब्लेमा खातीर आमी मागया. जेजू ताका आपडोवन दी आनी ताची भलायकी बरी जावन दी आनी बेगीनच तो हेरां सारके उठोवन चलोवंक ताका साध्य जावन दी म्हूण आमी मागया. मुंबय रॉबिन्सन पीटर हाचें काम गेलां. तो भोव कश्टार आसा. ताका बेगीनच बरें काम मेळोवंक आनी ताच्या कुटुंबाक एक आदार जावंक तो ह्या मागण्यांत आमचे संगी सहभागी जाला. देखून मोगाच्यानो आमी रॉबिन्सन पीटर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर मागया. मुंबय थावन रिना डिसोजा आपल्या दुवे खातीर विशेष थरान मागोवंक विनंती करता. तिची मत वाडावळ जावंक आनी शिकपांत फुडें वचूंक ती विनवणी करता. आनी तशेंच तिच्या कुटुंबांत शांती समाधान मोग चडोवंक
आनी सोम्याची बेसांवां घरांत उदंड वाळोवंक ती आशेता. आनी तशेंच तिच्या भयणीक एक बरें काम मेळच्या खातीर ती मागोवंक विनंती करता. ती आमच्या सांगाता मेळ्ळ्या आमी सर्व सांगाता तांच्या खातीर मागया. उत्तर कर्नाटकांतावन अनिता आपल्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान मागोवंक ते सावन हांगासर तिणें धाडला. आपलो पती आनी दोगा भुरग्यां संगी आपलें कुटुंब ती सोम्याक समर्पिता. आनी आमचे संगी ह्या मागण्यांत ती सहभागी जाता. तिच्या भुरग्यांक बरें शिकप मेळोवन बरो फुडार मेळोवंक ती आमच्या सांगाता मागता. आमी तांच्या खातीर सांगाता मेळोवन आमी मागया. भाव बस्त्यांव आमचे लागीं विविध गरजां खातीर मागोवंक ताणें विनवणी केल्या. देवादीन लुईस फर्नांडीस आनी फिल्सू फर्नांडीस हांच्या आत्म्याक शांती मागोवंक विनवणी केल्या. आनी तशेंच कोसू पिंटो हाणेंय देवादीन लुईस फर्नांडीस आनी फिल्सू फर्नांडीसाच्या आत्म्याक शांती मागोवंक आमचे लागीं विनवणी केल्या. कोसू पिंटोच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी सर्वांनी मागा जाय म्हणून तिणें वत्तायेन विनवणी केल्या. तिच्या भलायके खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. तशेंच भाव बस्त्यांव आपल्या कुटुंबा खातीर मागोवंक विनवणी करता. आनी ह्या मागण्या वेळी सोम्याची आशिर्वादा धाराळ तांचेर पडोवन दी म्हूण आमी मागया. मुंबयतावन लिडिया डिसोजा ह्या मागण्यांत आमचे संगी ती मेळ्ळ्या. तिची भयण पिडेस्त जाल्या. फिशर पिड्येतावन ती कश्टोन आसा. भोव वळवळे ती सोंसून आसा. देखून ह्या वळवळेतावन सुटका जोडचे खातीर आनी बरी भलायकी जोडोवंक आमच्या मागण्याची गरज आसा. देखून आमचे लागीं तांणी मागोवंक विनवणी केल्या. ती आमच्या सांगाता मागतात. सर्वां आमी सांगाता मेळोवन मागया. सबार दाक्तराची तांणी वखदां केली जाल्यार तिका खंयचेय बरेपण मेळो ना. देखून मागण्यांचं निमाणें हातेर म्हूण तिणें आमच्या लागीं वताय केला. आमी सक्कड सांगाता मेळोवन मागया. मुंबयंत एरन 10व्या वर्गांत शिकोन आसा. ताका शिकपाक सर बरी मोत मेळोवंक आमचे संगी ह्या मागण्यांत तो सहभागी जाला. ताच्या खातीर आनी ताच्या बऱ्या फुडारा खातीर ताच्या कुटुंबादारा संगी आमी मेळया आनी ह्या भुरग्या खातीर एक विशेष रितीर आमचे मागणे भेटोवया. आपल्या व्हडली मांयक 91 वर्सां 91 इयर्साची व्हडली मांय ताका आसा. ती पिडेस्त जाल्या आनी ती आतां बेडरिडन जाल्या हांतुळणार आसा. ह्या घडये एरन आमच्या लागीं विनवणी करता. तिच्या व्हडली मांय खातीर आमी मागोवंक आनी सर्वेस्पराची आशिर्वादा तिचेर वाळोवंक. लिना आपल्या गुरवार दुवे खातीर मागोवंक आमचे लागीं विनंती करता. तिचो बाळंतेर यशस्वी जावंक सोमी आदार कृपा दिवन दी आनी आवय भुरग्यांक बरी भलायकी लाबोवन दी म्हणून ती आमच्या सांगाता मागता. आमी सर्व सांगाता मेळया आनी तिच्या दुवे खातीर आनी यशस्वी रितीर प्रसूतपणा खातीर आमी मागया. तशेंच क्रिस्टोफर आनी साविया हे भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेवन आसात. तर आमी सांगाता मेळया आनी मागया. सर्वेस्पोर देव ह्या जोड्यांचेर धाराळ आशिर्वादा घालून दी आनी बेगीनच तांकां एक भुरग्यांचे देणे लाबोवन दी म्हणून आमी ह्या मागण्या वेळी मागया. सर्व कुटुंबांत शांती समाधान आनी देव मोग राज करूंक आमचे संगी मागोन आसात. जोसेफ बी गोन्साल्वीस, वॉल्टर डिसोजा, फ्लायन डिसोजा, एमिलिया लोबो, सेलिन डिसोजा, हेलेन कॅस्टलिनो विविध कर्जा खातीर आनी आमचे लागीं मागोवंक विनवणी केल्या आनी तेय आतां आमच्या सांगाता मागोन आसा. तर मोगाच्यानो सबार तेसावां ह्या मागण्या वेळार आमचे मुखार हांगासर आयल्यात. खंय दोग व चोग, खंय थोडे जण म्हज्या नांवान एका काळजान मागतात गी तांकां सर्वांक तांणी मागले हांव दितलो म्हणून सोम्यान सांगला. तर आमी येदोळ आयिल्ल्या सर्व तेसावां खातीर मात्र न्ही आमची वैयक्तीक तेसावांय आमी सांगाता घालया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचे विशयान ती आमी मागया. आनी आतां आनी एक सोम्याक अर्घ दिवचें तसलें एक मागण्याचें फळ तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. 11 वर्सांचो निक्षित ब्रॅक्स म्हणलो भुरगो तकलेच्या ऑपरेशना खातीर मंगळुरांतल्या
KMC हांगासर एडमीट आसलो आनी तांच्या घरच्यांनी ताच्या विशयांत मागोवंक विनवणी केल्ली. आमी मागल्लें, सबारांक आमी त्या विशयांत सांगल्लें, सबारांनी मिसा वेळार त्या विशयांत मागल्लें, याजकांनी मागल्लें, धर्म भयणींनी मागल्लें. आनी काल सकाळी ताचें ऑपरेशन जालें आनी तें ऑपरेशन सक्सेस जालें. सोम्याक जावं अर्गा आमी म्हणटा, वय सोम्या, तुवें ह्या भुरग्याक आपडले. तकलेच्या ऑपरेशना खातीर तांणी केल्ली सर्व विनवणी तुवें एक वर्ते इनाम सावन तांकां दिलें आनी त्या भुरग्याक ताचो जीव तुवें वाचयले. मोगाचे न्हू, हो भुरगो आजुनी थंयसर हॉस्पिटलांत आसा आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी मागण्याची गरज आसा म्हूण आमचे लागीं विनवणी केल्या. आमी सांगाता मागया, निक्षीत ब्रॅक्स वेग्गी ताची भलायकी ताका मेळोवन दी. सोम्यान येदोळूच ताचें ऑपरेशन सक्सेस केला आसता आनी बेगीनच ताची भलायकी पाटी मेळोवन दी. वेग्गी तो डिस्चार्ज जावन दी, ताच्या कुटुंबाक पाटी वचोवन दी, ताच्या आवय बापाय संगी वचोवन दी आनी तशेंच तांच्या कुटुंबांत सर्व तांच्या कुटुंबादारा संगी सोम्याक वगळसून दी म्हूण आमी मागया. मोगाळा सोम्या, सबार भाव भयणींनी तांची मागणी समर्पिल्यात, तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सोम्या, भावार्थान मागल्लें कितेंच तूं इन्कार करिनाय. आमी आज भेटयिल्लो गरजो आमकां मेळटलो म्हणलो खरो विस्वास आमकां आसा. त्या सावा भेटयिल्ल्या पिडेस्तांक बरें कर, तांच्या कुडी आत्म्याक समाधान लाभय. सोम्या, तांणी उसारिल्ल्यो विविध गरजो फळाभरीत करचेसो. तांकां आशिर्वादान भर. भुरग्यांच्या शिकपाचेर आशिर्वाद घाल. कुटुंबा जिवीत नंदन कर. एकसुऱ्या मालगड्यांक सवकासाय लाभय म्हूण आमी मागता. संवसारांतल्या विविध मुल्यांनी भेटयिल्ली विविध मागणी स्विकार कर सोम्या आनी तांकां आशिर्वादीत कर. तांचे कश्ट हळू कर. तांकां तुजें बेसांव दी. आमेन. आमी मागल्लें, बरवशान मागल्लें, तो खंयचेय ना म्हूण सांगना. जावं पुरो इल्लोसो वेळ जावं पुरो, पूण तिरासणेन आमी मागया. कानान गार्न स्त्रियेचो भावार्थ आमचे थंय आसून दी. परत आनी परत मागया, परत आनी परत मागया. सोमी खंडीत जावन आमकां आमी आशिल्लें सर्व दितलोच. देखून ही सर्व आमची मागणी आमी आतां सोम्याच्या पांया तळा दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मोरी माय, देवाची माय आनी आमच्या सर्वांची माय. आमच्या कश्टांची तिका वळख आसा, आमच्या दुखाची तिका वळख आसा, आमच्या गरजा ती बरें करून जाणा. देखून आज ती आमच्या सांगाता आमचे मदें हांगासर आसा आनी आमचे खातीर आपल्या पुता लागीं निरंतर ती विनवणी करून आसा. तर आमची मोगाळ माय आमच्या सांगाता आसतना खंडीत जावन तिचे सांगातपण आमकां परतें बळ दिता. आमी माये सांगाता आमची मागणी तिच्या पुताच्या पांया तळा समर्पिया आनी मायेक मान करून म्हणया.
नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग आजच्या सांगता आमच्या गरजा खातीर मात्र नाही. जर तर कोणाचो एक बर्थडे आसा, कोणाचे एक काजार जाला, कोणाच्या कुटुंबांत एक नवें भुरगें जल्माला, खंयसरी एक पयलो कुमगार जाला, या खंयसरी एक जुबलेव आसा जाला, या सर्व संभ्रमाच्या खातीर, या संभ्रमांत सहभागी जाल्ल्या व्यक्ती खातीर आमी मागया. देखून तुमच्या लागीं म्हजी खालती विनंती, सर्व रितीचे बर्थडे विशेस जावं दी, काजाराची विशेस आनी बरे मागचे तुम्ही आमकां दिवन धाडल्यार आनी तांच्यो तस्विऱ्यो आमकां दिवन धाडल्यार आमी आमच्या मागण्याच्या अखरेक तांचे खातीर आमी मागता. सकल हांगासर काणशिल्ल्या व्हॉट्सअप नंबराक तुम्ही आमकां संपर्क करचे. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल फाटल्या 4 वर्सां पयलें प्रारंभ जाल्लें सोम्याची बरी खबर प्रसारच्या एकाच उद्देशाखाल आनी आज संवसाराच्या मुल्या मुल्यार सोम्याची बरी खबर देवाचें उतार प्रसार नासा आनी सबार जण ह्या उतरांतून प्रेरीत जावन सोम्याची कृपा आनी जिणयंत बरेपण ते आपणावन आसात. तर हे कार्यक्रम निरंतर मुंदरून वेतले. तुमची मागणी तेसावां आनी बरे मागचे विशेष कितेंय आसल्यार आमकां धाडा. आमी तें प्रसार करतले येवच्या आयतारा सकाळी 10:30 वरार. तर तवळ पर्यंत मोग आसूं दी. सोम्याक आमी होगळशिया आनी सोम्याची बेसावां आपणाया. सोम्या खातीर जियेवया. देव बरें करूं.